नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे उपकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। फोंडें पर्रा वाठारांत ओडिशाच्या कामगाराचो खून धारदार शस्त्रान वार करून घेतलो जीव खुनाच्या 7 वरां उपरांत म्हापशा पुलिशेन दुबावीत बापूय पुताक केली अटक। गिरी म्हापसा राष्ट्रीय महामार्गार बस आणि दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात दुचाकी चालक नारायण अभ्यंकराक जाग्यार उचायले मरण पर्वरे पुलिशेन बशीच्या ड्रायव्हराक घेतलो ताब्यात। गोंयभर जिल्ह्यात श्रवण बर्वे खून प्रकरणात मुख्य दुबावीत उदय बर्वेची जामिनीचेर सुटका वासुदेव ओझरकाराच्या स्टेटमेंटाचेर पुलिशेन बापूय पुताक केल्ली अटक। विधानसभेत प्रश्न मांडपाचे बाबतीत विरोधकांचेर जाला अन्याय चाळवल्ल्या विरोधकांनी कामकाज सल्लोगार समितीचे बसकेंतल्यान केले वॉकआउट गोंयच्या प्रश्नांचेर सरकारना गंभीर विरोधी पक्ष फुडारी उरीचो आरोप। प्रकाश वेळीपान उठा संदर्भात केल्ले विधानाचो केपेच्या भाजप मंडळान केलो निषेध प्रकाशान केल्ले विधान आदिवासी खातीर अपमानास्पद उठा ही प्रकाशाच्या मालकीची संघटना न्हय सांगता भाजपचो फुडारी प्रभाकर वेळी। आणि राज्यात पावसाची दुमशेणात सुरूच वादळी वाऱ्याक लागून 70च्या वेगवेगळ्या वाठारांत जाली पडझड घरांचेर तसेच गाडयांचेर झाडां पडून जाले लाखांचे लुकसाण। आता खबरो विस्तारान फोंडें पर्रा वाठारांत ओडिसाच्या कामगाराचो खून केल्ले प्रकरणात म्हापशा पुलिशेन दोगांक ताब्यात घेतल्या। 50 वर्सां पिरायेचो सत्या नबरंगपुरा आणि ताचो 31 वर्सां पिरायेचो चलो थबीर नंगपुरा ह्या दुबावीत बापूय पुताक ताब्यात घेतल्या। सोमारा राती बांदकाम सुवातेर ह्या दोगांनी आपल्या वांगड्यांचो खून करून घडणुकतावयल्यान पळ काडिल्लो। फोंडें पर्रा वाठारांत बांदकाम सुवातेर सोमारा राती ओडिसाच्या एका 35 वर्सां पिरायेच्या कामगाराचो खून जालो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ताचे वांगडा रावपी हेर 2 कामगारांनी ताचेर लोखणाचो रॉड आनी सुरयेन हल्लो केल्यान ताका गंभीर दुखापत जावन ताका मरण आयलें। ह्या घडणुके उपरांत दोगांय दुबावितांनी फुज्ज्यो काडिल्ल्यो। ह्या तिगांय मदीं वादावादी जावन हें प्रकरण खुनामेरेन पाविल्ल्याचें कळटा। ह्या प्रकरणांत म्हापसा पुलिशेन 50 वर्सां पिरायेचो दुबावीत सत्या नबरंगपुरा आनी ताचो 31 वर्सां पिरायेचो चलो दुबावीत थबीर नबरंगपुरा ह्या बापूय पुताक ताब्यात घेतल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। लेबराचो पत्र्याचो रूप आसा आनी काही 3 जे लेबर आसा ह्या पत्र्याच्या रूपान रावतात। सोसाकडे अशी माहिती मेळटा की ह्या 3 जे लेबर ह्या पत्र्याच्या रूपान रावताले हांच्या मदीं खंय तरी सकाळच्यान एक वाद एक झगडी चालू आशिल्ली आनी ही झगडी जी आसा जशी सांज जाली तशी ही झगडी जी आसा ती वाडत गेली। अशें कळ्ळें गेलें की हांच्या मदीं झगडी जाता जाता 3 लेबरांतल्या दोगा जाणांनी खंय तरी रॉड आनी शार्प वेपन जे आसा हाचो वापर करून तिसऱ्या लेबराचो जो आसा तो खून केल्लो आसा आनी त्या घटना वयल्यान ते थंयच्यान फरार जाल्ले आसा। अशें कळ्ळें येता की जे शार्प वेपन आसा हाचो वापर करून त्या दिखीजाचेर तोंडार तशेंच गोळ्यार तकलेर आनी पोटाचेर तशेंच त्याच्या प्रायवेट पार्ट्साचेर ह्या सुरयेन वार केल्ले आसा। म्हापशें पुलीस PR DYSP तशेंच पुराय पुलीस टीम जी आसा घटनास्थळी पावली तेंच्यांनी आपल्या परीन इन्व्हेस्टिगेशनाक सुरवात केली आनी अखेरेक खंय तरी तांकां एक यश येयलें आनी ह्या मदत फाटल्यान 2 जाणांक तेंच्यांनी अरेस्ट केल्ले आसा। म्हणजे दोन्ही आरोपी आसा हे बापूय आनी पूत आसा। जो पयलो अक्यूज जो बापूय आसा हो 50 वर्सांचो तेजो चलो जो आसा हो 30 ते 32 वर्सांचो आसा आनी म्हापसा पुलिसांनी ह्या दोगांयंका सध्या अरेस्ट केल्लें आसा। तर आयज सकाळी फॉरेन्सीक टीम तशीच पुलिसांची पुराय टीम डॉग स्क्वॉड तशीच फॉरेन्सीक घटनास्थळी पावले आनी तेंच्यांनी आपल्या परेन इन्व्हेस्टिगेशन करपाक सुरवात केल्ली आसा। 12 वरांत खंय तरी म्हापसा पुलिसांक एक यश मेळ्ळें आनी ह्या दोन्ही अक्यूजांक म्हापसा पुलिसांनी डिटेन करून आपल्या ताब्यांत घेतिल्ले आसात। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर। गिरी म्हापसा राष्ट्रीय महामार्गार बस आणि दुचाकी मदीं जाल्ले भिरांकूळ अपघातात एका दादल्याक जागेरूच मरण आयलें। वेगान येवपी बसीन दुचाकी चालकाक फाटल्यांतल्यान नेटान धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडिल्ल्याचें कळटा। राज्यांत अपघातांचें प्रमाण उणें जावपाचें नांवच घेना।
गिरी म्हापसा राष्ट्रीय महामार्गार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका दादल्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी बसीन दुचाकीक फाटल्यातल्यान नेटान धपको दिल्ल्यान दुचाकी चालक सकयल पडून बसी पोंदा आयिल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें. मरण पाविल्ल्याचें नांव नारायण अभ्यंकर. तो कायदो खात्याचो अंडर सेक्रेटरी आशिल्ल्याचें कळटा. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. बस तो आयलो त्याच्या फाटल्यान फुडल्यान धक्को मारलो ताका उडयलो तो हांगा पावना क्वालिटी खाली तो फाटल्या टायरा पडलो पडलो मी भायर बसीच्या फाटल्या टायरा पोंदा येयलो. एकटो जाल्लो पाहिजे एकटो जाल्लो म्हणजे कितें दिसता तुमकां कोणाची मिस्टेक आशिल्ली? बसीन बस पास आशिल्ली. 1.5 वर पयलीं हांगासर एक फटल एक्सिडंट जाल्लो आसा. एक बस जी आसा ती म्हापशेच्या सर्वीस रोडांतल्यान ती पर्वरी सायडीक वयताली ह्या नॅशनल हायवे वयल्यान. ताच्या फुडें एक 2 व्हिलर एक्टिवा घेवन जो नारायण अभ्यंकर म्हणून 35 वर्सांचो जो एक भुरगो आसा तो आपली एक्टिवा कार घेवन ह्या हायवेवयल्यान पर्वरी सायडीक वयतालो. आनी ताच्या फाटल्यान ती बस येताली ती लोकलाच्या म्हायती प्रमाणे अशें मानलें वता की ती खंय तरी स्पिडीन आशिल्ली आनी तेणी थेट ती 2 व्हिलर एक्टिवा आशिल्ली तेच्या फाटल्यान मारली. जो अभ्यंकर आसा नारायण तो थेट रस्त्याचेर पडलो आनी ताच्या वयल्यान ही जी बस आसा ती बस ताच्या वयल्यान गेली आनी जो भुरगो आसा तो बसीच्या फाटल्यान टायरी पोंदा आयिल्लो आनी मरण पाविल्लो आसा. मजगती दिवचलच्या हातुल्ली वाठारांतल्यान कांय वारकरी पायी वारी करीत आषाढी एकादशी निमतान पंढरपुराक गेल्ले. पंढरपूरच्या वारकरी भक्तांच्या मेळ्यात वांटेकार जाले उपरांत हे वारकरी कारींतल्यान परतून गोंयां येताले. वारकऱ्यां मदीं 3 बायलो आनी एका दादल्याचो आस्पाव आशिल्लो. कोल्हापूरच्या आजरा वाठारांत कारीचो अपघात जाल्ल्यान कारीत आशिल्ली स्नेहल नागवेकर आनी रिमा चोडणकर ही बायल वारकरी गंभीर जखमी जाली. जाल्यार 2 जाणां किरकोळ जखमी जालीं. मजगतीक गंभीर जखमी जाल्ल्या दोनूय बायलांचेर जीएमसीत उपचार करून सोमारा उसरा राती तांकां घरा धाडिल्ल्याचें कळटा. म्हाका दिसता म्हाजेर विठ्ठलाची खूब कृपा आसा कशी दिसता आनी तेजे कृपेनूच आमी आयज उबी आसा. पण एक्सिडेंट को भयानक जाल्लो. भयानक म्हणल्यार तो टायर फुटलो आमकां कळकूच ना. गाडी भायर गेली आनी सकयल अशी जम जावन पडली आनी उबी रावली. तुम्ही केन्ना पायी वारी करीत गेल्ल्या? हय हय खंयच्या हेच्या वांगडा? आमच्या हांगा पालिंगसून संत ज्ञानोबा तुकोबा वारकरी मंडळ. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यांत अपघातांचें प्रमाण उणें जावपाचें नांवच घेना. गिरी म्हापसा राष्ट्रीय महामार्गार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका दादल्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी बसीन दुचाकीक फाटल्यातल्यान नेटान धपको दिल्ल्यान दुचाकी चालक सकयल पडून बसी पोंदा आयिल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें. मरण पाविल्ल्याचें नांव नारायण अभ्यंकर. तो कायदो खात्याचो अंडर सेक्रेटरी आशिल्ल्याचें कळटा. गोंयभर गाजिल्ल्या श्रवण बर्वे खून प्रकरणात मुख्य दुबावीत आशिल्ल्या उदय बर्वेची जामिनीचेर सुटका जाल्या. श्रवण बर्वे खून प्रकरणात बापूय देविदास बर्वे आनी भाव उदय बर्वे न्यायालयान बंदखणीत आशिल्ले. ह्या प्रकरणातलो आनीक एक दुबावीत वासुदेव ओझरकारान श्रवणाच्या खून प्रकरणात बापूय देविदास बर्वे आनी भाव उदय बर्वे हांची नांवां घेतिल्ली. वासुदेवाच्या स्टेटमेंटाचेरूच पुलिशेन बापूय पुताक अटक केल्ली पूण तांचे आड ठोस पुरावे मेळूंक नाशिल्ले. ताकाच लागून उदय बर्वेक जामीन मंजूर जाला. 25,000 रुपयांच्या वैयक्तीक हमीचेर न्यायालयान उदयाक जामीन मंजूर केलो. नमस्कार. आंबेडे नगरगाव सत्तरी हांगासर श्रवण बर्वे खून प्रकरणात अडकेत असलेलो ताजो भाव उदय बर्वे हेका आयज जामीन मंजूर जाल्ली आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार उदय बर्वे हेका आयज उत्तर गोवा सत्र न्यायालयान 25,000च्या वैयक्तीक हमीचेर हेका ही जामीन आसा ही मंजूर जाल्लेली आसा. 16 एप्रिलाक श्रवण बर्वे ह्या 25 वर्साच्या तरुणाचो घराच्या गेटी कडेन संशयास्पद खून जाल्लो आनी तेजी जी कागाळ आसा हे देविदास बर्वे यांनी वाळपे पुलिसांक दिल्ले की आपलो चेड्याचो खून जाला. तेजे मागीर पुलिसांनी तपासाचो वेग व्हरतानाच पयलीं वासुदेव ओझरेकर ह्यो गांवांतलो तरुण हेका पुलिसांनी अटक केल्ली आनी तेजे मागीर वासुदेव ओझरेकरान कबुली दिल्ली की आपूण खून केलो तशेंच आपल्या वांगडा देविदास आनी उदय बर्वे आसलो. तेजे मागीर पुलिसांनी बापायक आनी तेज्या भावाक तांकां अटक केल्ली आनी सध्या ते 90 दिसाच्या न्यायालयीन कोठडीत कोलवाळे हांगासर आसलेले. मात आयज उदय बर्वे हेका सत्र न्यायालयान 25,000च्या वैयक्तीक हमीचेर जामीन मंजूर केल्ले आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत.
प्रश्नोत्तर डिमांड आणि लक्षवेधी सुचोवण्यो मांडपाचे बाबतीत आमचेर अन्याय जाला. विरोधकांक लोकांचे प्रश्न मांडपाक वावूच ना म्हणून विरोधक चाळवले. दुसरे वटेन सभापती रमेश तवडकर सांगता प्रश्न लॉट्सान घेतिल्ल्या कारणान कोणाक लॉट्स पडटा ताका संद मेळटा खंय. विधानसभेच्या कामगार सल्लोगार समितीचे बसके उपरांत ते उलयताले. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाक 22 तारखेच्यान सुरवात जातली. ह्या अधिवेशनाचे कामकाज थारावपा खातीर मंगळारा कामकाज सल्लोगार समितीची बसका जाली. विरोधकांच्या कोतान येवपी पावसाळी अधिवेशनात तांकां फावोसो वेळ दिवंकूच ना. प्रस्नोत्तराचो वेळ तशेंच डिमांडाच्या वेळार तरी विरोधकांक चड वेळ मेळटलो अशी अपेक्षा आशिल्ली, मात सभापतीन आमचेर अन्याय केल्ल्याचे विरोधक सांगतात. दुसरे वटेन लक्षवेधी सुचोवण्यो वाडोवन दिवच्यो म्हणून आमी मागणी केल्ली, पूण तशें कितेंच करूंक नाशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. विधानसभेत प्रस्न मांडपाक फावो तो वेळ मेळूंक नाशिल्ल्यान विरोधकांनी कामकाज सल्लोगार समितीची बसका अर्द्यारूच सोडून ते भायर सरले. दुसरे वटेन सभापती तवडकार सांगता प्रस्न लॉट्सान घेतल्यात खंय, ताका लागून कोणाक कसो लॉट्स पडटा ताका संद मेळटली म्हणून तवडकार सांगता. लोकांचे प्रश्न जाणून घेतले न्ही, ते प्रश्न हांवें घाल्याय बी एवरी डे. काल वचून हांवें जे कुडचड्यार आयकलां ताजेर हांवें आज प्रश्न घाल्ले आहा. सो प्रश्न कसो घालता, हें म्हणून घालता, स्टार्ट क्वेश्चन घालता. स्टार्ट क्वेश्चनान नंबर 14 आयला म्हणून कितें करपाचें ते 14 घेवन नंबर अनस्टार्ट घाले. अनस्टार्ट कितले आहा, 15 चान्स आहा. बरें आमी दुसऱ्या कडेन बरोबर एक जावन घालतात, तेंय करतात, ते करून पसून चान्स मेळना. सो वॉट इज दीस? वाय आर यू रिस्ट्रेनिंग डेमोक्रेसी? तुम्ही रिसर्च करा. क्वेश्चन आवर बिलोंग्स टू द ऑपोजिशन, इट डज नॉट बिलोंग टू द रुलिंग. क्वेश्चन आवरूच जर तूं हायजॅक करता, वो क्वेश्चन आवर हायजॅक केला जाता. सो मागीर आनी लोकशाही खंय उरता? If you look, major questions are put by the ruling. That means ruling have such amounts of problems. The question of united opposition is secondary. रुलिंगाचे ते युनायटेड आहा काय कितें? ज्या पद्दतीन आज मंत्री दुसऱ्याचे सोडटा, एकलो मंत्री मुखेलमंत्रीचे माता, दुसरो मंत्री दुसऱ्याचे माता, एकलो आमदार दुसऱ्याचे आमदाराचे माता. सो हे सगळे केस्तांव द कोफुसांव हें चल्लां आनी हे केस्तांवान म्हाका दिसता टू कटेल आर रायट्स. दीस इज वॉट इज हॅपनिंग. डिस्कशन जावपाक जाय की बाबा एसेंब्लीक कितें जातलें, एक्झॅक्टली कितें आसतलें, डिमांड्स आसतले, केन्ना जनरल डिस्कशन आसतलें, हें पयलीं डिस्कशन जावपाक जाय. आतां ऑलमोस्ट 9 दीस जाले. 9 दिसांचे आमचे क्वेश्चन आमी घातलेले आसा आनी क्वेश्चन एलिक्यूज घालून बाकीचे सगळे जे हें आसा रेजोल्युशन घातलां. सो हें सगळें चालू जावन आतां तेंच्यान BSc मिटींग घेतली आनी BSc मिटींगेक जेन्ना आमी आमचो ऑपोजिशनाचो डिमांड्स घातले की बाबा आमकां रुलींग आनी ऑपोजिशनाक टायम मेळपाक जाय, एलिक्यूजाक टायम मेळपाक जाय. कित्याक म्हाजे स्वताचे 9 दीस जाले आतां एकूय एलिक्यू लावना. 18 एलिक्यू पर डे घालता आमी, 3 स्टार आनी 15 स्टार, आनी एकूय दीस तुका एलिक्यू लागना. म्हणल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतलें आयज अशें करूंक सोदता की बाबा ऑपोजिशनाचो आवाजूच दामून दवरपाक सोदता. आनी फुडें आतां फुडले 6 दीस आसा तितून आमी मागणी केली की एक दीस ऑपोजिशन, एक दीस रुलिंगाचो, म्हणजे एक ऑपोजिशन एक रुलिंगाचे अशें करून लॉट्स काडपाचे म्हणून. ते हेज्या पयलू चलताले, बट आतां सडनली तेंच्यांनी बंद केलां की बाबा ऑपोजिशन आयज आवाज काडटा, हेंकां एक्सपोज करता, ह्या सरकाराक एक्सपोज करता म्हणून हें उलोवपाकूच रेडी ना. क्वेश्चन हो लॉट्स सोडपाक आसा. आनी पयलीं कितें खूब वर्सां इतली परंपरा आसा की लॉट सोडपाक आसा. लॉट सोडपाक ताका हांव धरिना की थंय कॅमेरा लावन आसता, म्हणजे कोणाक तितें मॅनिप्युलेशन करपाक मेळना. म्हणजे कोणाक जसो लॉट्स पडटा त्या लॉट्साक म्हणून ती क्वेश्चन. पण ते म्हणटात पयलीं तुमी कशें केल्लो रोल केल्लो की 1 to 1 चान्स, एक ऑपोजिशनाक एक रुलिंगान 1 to 1 चान्स आसा. रुलिंगाक एक आनी ऑपोजिशनाक एक अशी दिली. रुलिंगाक एक तो एकच स्लॉट आमी दिल्लो की त्यानंतर बाकीचे रुलिंगान सुद्दां ताजें ऑब्जेक्शन घेतलें. त्यामुळे तो आसा तसो, म्हणजे जो पयलीं चलतालो आसा न्ही त्या सिस्टमीचेर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. प्रकाश वेळीपान उठा संदर्भात केल्ल्या विधानाचो केपेच्या भाजप मंडळान खर निषेध केला. प्रकाशान केल्ल्या विधानान आदिवासी समाजाचो अपमान जाला. उठा ही तांच्या मालकीची संघटना न्हय अशें भाजपाचो फुडारी प्रभाकर वेळीप सांगता. उठा ही सगळ्या आदिवासी संघटनांची शिखर संघटना न्ही, ती आमी 14 जाणांनी एकठांय येवन स्थापन केल्ली आमची वैयक्तीक संघटना अशें विधान प्रकाश वेळीप हांणी केल्लें. प्रकाश वेळीपाच्या ह्या विधानाचो केपेच्या भाजप मंडळान खर निषेध केलो. प्रकाश वेळीपान केल्ले विधानान पुराय आदिवासी समाजाचो अपमान जाला. उठा संघटना तांच्या वैयक्तीक मालकीची न्हय तर पुराय समाजाच्या लोकांची आसा. ST समाजाच्या माध्यमांतल्यान प्रकाशान वेगवेगळी सरकारी पदाय घेतिल्ली असो आरोप प्रभाकर गांवकरान केला. खंय आसा जी असोसिएशनचें नांव? आमचे कडेन तें कॉन्स्टिट्यूशन आसा, नोवेर इट इज मेन्शन. सो आय स्टँड बाय म्हाजी जें कितें हें आसा की इट इज नॉट
हे जे आमचे बायलॉस आसात त्या बायलॉसाक आमी म्हणटात खंयच्याय असोसिएशनाचें नांव ना. सो इट इज अ बॉडी ऑफ 14 जे आतां नांव सांगलां त्या लोकांची बॉडी आसा. बाकीच्यांनी जो काही सरकाराच्या अगेन्स्ट जो कितें स्टेटमेंट काडलो आसा उठा संदर्भान तेजो आमी भारतीय जनता पार्टी केपी मंडळ म्हणून ताचो निशेध करता. कारण भारतीय जनता पार्टी म्हणूनच आयज आमकां जो एसटी स्टेटस किंवा बाकीची ज्यो बेनिफीट मेळटा ते भारतीय जनता पार्टी म्हणून मेळटा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा, आमी वेळोवेळी सांगता 2003 सालाक आमकां एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो त्या वेळार भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आशिल्लें. तेजे नंतर 2012 सालान भारतीय जनता पार्टीचें जेन्ना सरकार आशिल्लें त्या वेळाच्यो जितल्यो येवजण्यो जाल्यात त्यो त्या वेळाच्यो जाल्ल्यो आसा. तेजे नंतर आमी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आसा ते आतां पार्लमेंटान आसा. एक काही स्टेटमेंट आसा की आपल्या मुळे हें सगळें जाल्लें म्हण आसा. पण म्हाका एक दिसता की उठा जेन्ना सुरवात जाल्ली त्या वेळाचेर आमी कॉलेजीन वताले. तेजे नंतर 8 सालान आमी सक्रीय त्या हातून पार्टिसिपेट जाले किंवा विधानसभेचे मोर्चा म्हणात, बाकीचे पणजे म्हणात किंवा बाळेचें आंदोलन म्हणात, हातून आमी सक्रीय आशिल्ले. सक्रीय म्हणजे एक्टिवली आमी हजारांनी भुरगे काम करताले. त्या वेळाचेर आमकां काल तेगेले तेंचे कितें उलयलां तितून एक आमकां अजापाची गोश्ट समोर आयली की उठा जी आसा ती म्हणटा फक्त 14 लोकांची. आनीक ह्या सादारणसो आज एसटी समाज जो गोंयांत रावता त्या समाजाक तेणें आयज एक इन्सल्टींग असो अपमान केल्लो आसा. उठा ही तुम्ही 14 जाणांनी स्थापन केली तुमची वैयक्तीक संघटना जाल्यार आमी कोण असो प्रश्न सभापती रमेश तवडकरान प्रकाश वेळीपाक केला. काल ताणें सांगलें ती संस्था आपल्या 14 लोकांची म्हणून. आतां आपली जर संस्था जर 14 लोकांची आसा जर जाय जाल्यार तूं कितें करतलो? तांची घरची संस्था आसा म्हणजे 14 लोकांची. ताणें काल सांगलें मी एफिडेविट ताणें दिलो. मग कितें करतलो? म्हणजे हांव काय ना तातूंत 14 भितर हांव काय ना. म्हणजे त्या कोण एखाद्या क्लब आसा एखादी संस्था उलोवपाक आसा न्ही कोण कोणाक कितलेश्योच संस्था चलोवंक शकता. त्या खातीर व्हडली म्हणजे हांव जे कॉमेंट्स त्या करना की हांवें जी गजाल सोडला ताजें म्हणजे हांव कांय लोकांक कांय हाजे पयलीं सांगना कांय लोकांचे हांव सावळे सुद्दां रावपाची इच्छा ना म्हणून हांव त्या खूब वेळ सांगला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यात पावसाची धुमशेणां सुरूच आसा. वादळी वाऱ्याक लागून सत्तरी म्हालांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत पडझड जाली. सोनार सत्तरीच्या रुक्मिणी गांवसांच्या घराचेर आनी घरा कुशीक आशिल्ल्या शेडीचेर सायलाचें झाड पडून कार आनी दुचाकीचें सुमार 1.5 लाखांचें लुकसाण जालें. तशेंच खडकी सत्तरीत लायटीच्या खांब्याचेर झाड पडून लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. तशेंच हेर कांय वाठारांनी झाडांची पडझड जाली. येता ते विधानसभा अधिवेशनात मायनिंगेचो प्रश्न मांडटले अशें प्रदेश काँग्रेसीचो वांगडी मेघश्याम राऊत हांणी सांगलें. मायनिंगा विशीं थळाव्या लोकांचेर अन्याय जाला अशी टिका तांणी केल्या. लोकप्रतिनिधीक लोकांचे पडिल्ले ना अशें तांचें म्हणणें. मजगतीं काँग्रेसीच्या संविधान बचाव अभियाना खाला शेनवारा 12 तारखेक दिवचले जागृती करतले. हे कार्यावळी काँग्रेसीचे फुडारी हजर रावतले अशी माहिती गट अध्यक्ष दत्ताराम शेट्टी हांणी दिली. सुद्धा प्रश्न आम्ही ओपोजिशन लिडराकडे घातलेलो आसा की हांगा मायनिंग जें कितें चल्लां इन्स्टेड ऑफ लोकल लोकांक काम मेळपाक जाय तें सोडून हे जे कोण आयज लोकांनी जेंकां निवडून दिल्या कितें लोकप्रतिनिधी ते आपलो खंय तरी फायदो जावपाचे पयलीं चिंतता. लोकांचे लोक थंयच रावले म्हणून हांव आयज परत एकदां बिचोलच्या सगळ्या गांवांतल्या जितले गांव आसात सगळ्या लोकांक आवर्जून विनंती करता काळजांतल्यान की येयात आयज बिचोले खातीर आनी तुमच्या खातीर आमी आयज सगळ्यांक बिचोले आपयल्ले आसा. तुमचे जे कितें मुद्दे आसा ते तुमी मांडा आनी आमकां आश्वासन दिल्लें आहा की बिचोलचे जे कितें मुद्दे आसा ते ओपोजिशन लिडर असेंब्लीत मांडटले आनी आमी बिचोले खातीर बिचोल्या बऱ्या खातीर आमी सदांच वावरतले. आनी जे कितें इलिगलिटी आनी कितें चल्लां ते हेच्या आयज ही फक्त प्रेस कॉन्फरन्स आमच्या मिटिंगे खातीर आहा. पूण येणाऱ्या काळान जे कितें घडत आसा बिचोले ते आमी लोकां फुडें नजरेन हाडून दितले. संविधान बचाव अभियान हो जो कार्यक्रम आसा हो ऑल ओव्हर द गोवा आमचे काँग्रेसचे लिडर प्रत्येक गोंयाच्या कानाकोपऱ्यात हे संविधान बचाव हो जो कार्यक्रम आहा हो आमी साजरो केलो वता. तसोच येता त्या 12 तारखेक शेनवारा 5 हो कार्यक्रम संविधान बचाव अभियान हो आमच्या IDC हॉलांत बिचोली हो कार्यक्रम 5 साजरो जाता.
ह्या खातीर आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंट अमित पाडकर, तशेंच ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमांव, तशेंच आमचे प्रभारी गोवा काँग्रेसचे अंजली निंबाळकर मॅडम, तसेच माणिकरावजी ठाकरे, तसेच आमचे MP कॅप्टन बिर्यातो, तसेच आंदोलनचे MLA कार्लोस परेरा हे ह्या कार्यक्रमात उपस्थित रावले. एसटी पिढीन सोपो कंत्राटदाराक मजत करपा खातीर महामार्गा कुशीक बेकायदेशीरपणान फेन्सिंग घाला असो आरोप फातोळेचो थळावो मिलाग्रेस फर्नांडीस हांणी केला. मिलाग्रेसाच्या कोतान फेन्सिंग घालप चालू आसा ते पुरायपणान बेकायदेशीर. ह्या प्रकाराक लागून मिलाग्रेसान तिडक उक्तायल्या. कितें हें आमचें फातोर्डा हें आतां ही मेन हायवे पेंजी मोसपाची हायवे हे हायवेक तेंकोन हे पायपां गायलाय, पिलर गायलाय, हायवेक तेंकोन हे पिलर गायलाय. आतां हे हायवेक तेंकोन हे पिलर घालपी कोण? आमचे मोडगोंवची SPDA. हे आतां परमिशन नासतना इलिगल हेणी हिंगा हे पिलर गायलाय SPDAन. एक्चुअली हेंकां परमिशन ना कांय ना. आतां SPDA तर खूद आपूण इलिगल काम करता हे भाशेन हे पिलर घालून जाल्यार आतां आमच्या फातोर्डा आनी आमच्या गोंयान आमच्या मडगांवां कितले हे भाशेन इलिगल हेचें काम जाल्लें आसतलें. आतां ही पायपां म्हणजे कितें? आतां हो जागो आहा हो आमचो SPDAचो होलसेलाचो जागो नुस्त्या बाजाराचो. हो जागो आतां म्हाका दिसता होय जागो जो थोडोसो आसलो होय बीन तो जागो काडून म्हाका दिसता ते एजंटांक इंकपाक सोदता पयशां लागून. तांकां पयशे मेळोंक जाय म्हणून ह्या आतां इलिगल हायवेक तेंकोन हे पिलर गायले. आतां हो जागो तर थोडोसो आतां कायद्या प्रमाणे कितें आहा 3 मीटर रोडाक एक्सेस सोडून घालपाक जाय. जागो म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटी म्हणटा आपलो जागो आनी SPDA म्हणटा आपलो जागो. जागो कोणाचो ते तुमी चोय. बट हे लोकांक गोंयकारांक त्रास जावपाक जायना. राजकारण ही कंत्राटी जापसालदारकी आसा. मतदार 5 वर्सां उपरांत ताचें नूतनीकरण करतात. राजकीय फुडाऱ्यांनी जबाबदारीन कामां करपाची गरज आसा अशें सभापती रमेश तवडकारान सांगलें. प्रिय मतदारसंघात 1000 लोकांचो भव्य मेळावो घडोवन हाडटले तशेंच श्रमधाम येवजणे खाला गरजूंक घरां बांदून दिवपाचें आश्वासन सभापती तवडकारान दिलें. प्रियोचो आमदार गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान डच्चू दिल्या उपरांत सभापती रमेश तवडकाराचो प्रियोळांत वावर वाडला. ह्यान पयलीं प्रियोळांत जायत्या लोकांक तवडकारान श्रमधाम मोहिमे खाला घरां बांदून दिल्यात. तशेंच ह्यान फुडें आनीकय गरजूंक घरां बांदून दितले अशें तांणी सांगलां. प्रियोळ मतदारसंघात बेगीनच सुमार 1000 लोकांचो मेळावो घडोवन हाडटले अशें आश्वासन सभापती रमेश तवडकारान दिलें. आणि सर घराला फुडल्या 15-20 दिवसांनी म्हणजे तुमचे सगळ्यांनी तयार जाय. या भागात किंवा गावात सुद्धा नाही आम्ही गावचे गाव पण मनीस पण अशा सगळ्या पुढे वाटतो की आम्ही जर 12 बांधला असतात तुम्ही सगळ्यांची जर सपोर्ट असत जायत नाही जर आणि 20 कमी आणि 50 बाकी आमच्या प्रियोळ भागामध्ये जो दीड दुबळो या सगळ्या भावाची काळजी पण घेतली. आम्ही सगळे घेतले की प्रियोळ भागातल्या साधारणचे 1000 कार्यकर्त्यांचे संमेलन बदललेले आहे. 1000 कार्यकर्त्यांचे संमेलन आणि 1000 कार्यकर्त्यांच्या भागामध्ये आणि 20 गाडी बदललेले आहेत. आम्ही फक्त 3 दुबळ्या गरीबांसाठी सेवा केली आणि आम्ही ओळखल्या आमचा भावाक आम्ही ओळखली आणि आम्ही प्रियोळ भागातले म्हणजे एक समृद्ध अशा म्हणजे सुखी समाधानी म्हणजे सुखी इंडेक्स म्हणतात त्या बद्दल दुःखी असा आणि आम्ही सुखी म्हणून मिळत असं त्याला त्यामुळे आमचं या भागात तो सुखी इंडेक्स आम्ही डेव्हलप करतोय. तर आम्ही सगळे 3 दुबळ्या गावांना आयडेंटिफाय करूया आणि त्या सगळ्या आम्ही अशा सांगेल. आज सभापती मंडळ संपूर्ण गोवा मंत्रिमंडळ मानतात पण त्याचा उपयोग समाजाच्या हितासाठी कसो करू येता या दृष्टीने विचार करता. त्यामुळे कोण कितें म्हणून आमकां काय करना आमी जर सत्याचो असं जायचं. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी. भायले प्राध्यापक घेवपाचेर बंधनां आयल्यात. ताका लागून गोंय विद्यापीठाचो दर्जो देंविल्ल्याचो दावो सद्याचो उपकुलगुरू हरिलाल मेननान केल्लो. ह्या विधानाचो RGPन खर निशेध केला. हो गोंयच्या लोकांचेर अन्याय जाला. विद्यापीठाचे उपकुलगुरू हरिलाल मेनन आनी तांणी केल्ल्या विधानाची माफी मागची अशी मागणी RGPचो मुखेली मनोज परबान केल्या. नाजाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष विद्यापीठात आंदोलन करतले अशी शिटकावणी लेगीत मनोज परबान दिल्या.
गोवा युनिव्हर्सिटीचो वायस चॅन्सलर मिस्टर मेनन, डॉक्टर मेनन यांनी एक स्टेटमेंट केले की गोयचे जे NRF रँकींग आसा गोवा युनिव्हर्सिटीचें देंवता म्हणून, आनी तेजें रिजन तेणी सांगलें की डॉमिसायल जे फॅकल्टी रिक्रुटमेंट जाता भितर डॉमिसायल जी क्रायटेरिया आसा पळय तेका लागून, म्हणजे तो डायरेक्टली इन्सल्ट करता गोंयच्या लोकांचो, गोंयच्या भुरग्यांचो, गोंयच्या स्कॉलरांचो. आनी तो म्हणटा तेचें म्हणणें अशें आसा की गोंयांत जे युनिव्हर्सिटीन जे प्रोफेसर आसा, एसिस्टंट प्रोफेसर आसा, तांकां लागून आयज हें रँकींग देंवत आसा म्हणून. आनी तेका जाय की डॉमिसायल काडलेले, कोंकणीचे बॅरियर काडलेले, क्रायटेरिया काडलेली आनी आपल्या लोकांक म्हणजे केरळाच्यान, महाराष्ट्राच्यान, गुजराताच्यान लोक हांगा भरतले. सो तेजें जें हें विजन आसा गोवा युनिव्हर्सिटी भायल्या लोकांच्या हातीन दिवपाचें, हें विजन आमी केन्नाच सक्सेसफूल जावपाक दिवपाचें ना. तेच्या स्टेटमेंटाचो आमी निशेध करता. ह्या मेननाक आपली इनएफिशियन्सी लिपोवपाक जाय. आपूण कमी पडला, आपूण आयज युनिव्हर्सिटी वयल्या लेवलार व्हरपाक जावंक ना, हें तो कितें करपाक सोदता, हो गोंयकारांचेर घालपाक सोदता, गोंयच्या फॅकल्टीचेर घालपाक सोदता. आनी तो एक ही गोवा युनिव्हर्सिटी आयज नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सी करपाक सोदता. हेतून तो ऑल ओव्हर इंडियेचे भुरगे हाडून हांगा तांकां कामां हे जॉब विकपाक सोदता. हो आमचो डायरेक्ट आरोप आसा. आनी तो जर हें करपाक सोदता, डॉमिसायल काडून, नाका जाल्ले सब्जेक्ट घालून, नाका जाल्ले क्रायटेरिया घालून गोंयकारांक जर तो सायडलायन करपाक सोदता, ताका आमी वॉर्निंग दिता, हें आमी जावपाक दिवपाचें ना. बिंग अ चीफ मिनिस्टर आनी एज्युकेशन मिनिस्टर CM प्रमोद सावंत ह्या स्टेटमेंटाचेर अजून पर्यंत ओगी आसा. सो हें तो कित्याक टॉलरेट करता हेचोय तेणी आन्सर करपाक जाय. डॉमिसायल काडपाचो जो स्टेटमेंट आसा हेका डॉक्टर प्रमोद सावंत सपोर्ट करता काय ना हें आमकां कळपाक जाय. जर तो सपोर्ट करता तेणी ओपनली सांगपाचें की आपूण सपोर्ट करता म्हणून, आनी ना जाल्यार ते ना म्हणून सांगपाचें आनी ह्या चॅन्सलराक माफी मागपाक लावपाची सगळ्या गोंयकारांची आनी गोंयच्या सगळ्या स्कॉलरांची. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचा आवाज. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात. खूब